सडे शिवोले एक अजाबीत करपी प्रकार घडलो. या वाठारात भाड्याच्या कुडींत रावपी कांय कामगारांनी थळावो नागरीक राजेश मोरजकाराची एक गाय आनी वासरू मारले. ह्यो गायो लुकसाण करता वा हेर कारणाक लागून न्ही तर खावपा खातीर मारिल्ल्याचें कळटा. या प्रकाराक लागून चाळविल्ल्या थळाव्या लोकांनी ह्या कामगारांक बरे शेप लायले आनी उपरांत पुलिशेच्या सुवादीन केले. गावागावांनी शाळा सुरू करून सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयच्या शिक्षणीक वेवस्थेचो बुनयादी फातर घातलो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जयंती निमतान तानावडेन मिरामारच्या समाधी थळार बसून तांकां आर्गां ओंपलीं. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हांची 110वी जयंती निमतान कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी कळंगूटे आशिल्ल्या बांदोडकर पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपलीं. लोकांक जमनीचे मालकी हक्क मेळोवन दिवप तशेंच आधुनीक शिक्षण वेवस्था आनी हेर उपक्रमांक लागून गोंयचें एक बरें नांव तांणी घडयिल्लें आसा. पुस्तकाच्या अभ्यासक्रमांत दयानंद बांदोडकरा विशीं खोलायेन म्हायती दिवची जेणे करून भुरग्यांक लेगीत तांचे विशीं जाण आनी म्हायती मेळची अशें मत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी जयंती निमतान आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. गोंयभर उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसात. कोपाड्ड्या वाघेरी दोंगरा कुशीक लागिल्लो उजो धुमसत आसलो. शेनवारा लागिल्लो उजो पालयल्लो पूण हो उजो पुराय पालूंक नाशिल्ले ताका लागून सांजच्या वेळार परतून उजो पेटलो. ह्या उज्यान लोकांच्या काजू बागायतीचें पुराय लुकसाण जालें. खण मंत्रालयान ऑफशोर एरियाज मिनरल डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ॲक्ट 2002 दुरुस्ती केल्या. ह्या अमेंडमेंटान प्रमाण इनसायड टेरिटोरियल वॉटर जे 0-12 आर्टिकल आसा त्या जाग्यांनी मायनिंग करपाक जाता, ऑयल एक्सप्लोरेशन करपाक जाता तशेंच कसलें मिनरल एक्सप्लोरेशन ह्या जाग्यांनी करपाक जाता. गोंयच्या तशेंच पुराय भारतांतल्या नुस्तेकारांनी ह्या अमेंडमेंटाक खर विरोध केला. ह्या जाग्यांनी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आसा, मरीन इकोलॉजी आसा, हांगा नुस्तेकार नुस्तें गरयतात. असले अमेंडमेंट असले एक्सप्लोरेशन हाडलें जाल्यार आमचो गोंयचो फुडार काबार जातलो अशें भंय ओलोन्सियो सिमोएश हाणें उक्तायला.
जांबावले शिगमोत्सवाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. शिगम्या निमतान वेगवेगळ्या उपक्रम चालू आसात. जांबावलेच्या शिगम्याचो हो उत्सव 5 दीस चलता. ह्या उत्सवाचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार खुबशे मडगांवकार हे 5 दीस जांबावले बसून रावतात. ते निमतान जेवणाच्यो पंगती चालू आसतात. शेकड्यांनी लोकांच्या हजेरेत आनी ढोल ताशांच्या घंटकटर घंटच्या तालार दिवचलच्या गांवकर वाड्या वयली घोडेमोडणी पारंपारीक पद्दतीन व्हडा दबाज्यान मनयली. तालुक्यांतल्या सरवणगांवचो उत्सव शुक्रारा मध्यान राती व्हडल्या दबाज्यान मनयलो. घोडेमोडणी पळोवपाक व्हडा संख्येन लोकांनी हजेरी लायिल्ली. रेल्वे प्राधिकरणान वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक सुरवात केल्ल्यान परत एक फावट थळाव्या लोकांनी विरोध केलो. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या कामा खातीर अरबी दर्याक जोडिल्लो पारंपारीक काल्व भरून रस्त्याचेर आडखळ निर्माण करपाचे यत्न केलो. देखून हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाक शक्य ह्या भिरांतान थळाव्या लोकांनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचे काम आडायले. ह्या कामाक विरोध केल्ल्यान गोंयचो एकवटाचो उपाध्यक्ष अशोक सैज हाका पुलिसांनी अटक करपाचो यत्न केलो. मोपा विमानतळा वयल्या पुलीस स्टेशनान धुल्ल आनी गरमेक लागून पुलिसांचे हाल जातात. पुलिसांक साध्यो मुळाव्यो सुविधा हांगा मेळपाक कुस्तार जाल्या. पुलीस वाजेलात वतले तरी कोणा कडेन अशा परिस्थितीन थंय काम करप लेगीत कठीण जावन पडलां. मुख्यमंत्री जो स्वता गृहमंत्री आसा ताणें हाचेर लक्ष घालून मोपा पुलिसांक बरी सुविधा दिवची अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे प्रवक्ते संजय बर्डे हांणी केल्या. शेनवार दिसा गोंय पुलीस खात्यांतल्यान पुलीस कॉन्स्टेबल पदा खातीर नेमणूक जाल्ल्या 500 उमेदवारांक दिल्ली पुलीस अकादमींत मुळावें प्रशिक्षण दिवपाक व्हेलां. हे प्रशिक्षण 10 ते 11 दीस आसतलें अशी म्हायती पुलीस कॉन्स्टेबलचे प्रशिक्षण घेवप्यान दिली.
मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपा नेटान तयारी चलयल्या. दरेका मतदारसंघांतल्यान बूथ समित्यांचे व्हेरिफिकेशन आनी रिव्हिजन चालू आशिल्ल्याचे भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगले. नवीन समिती स्थापन करपाचें काम चालू आसा. बूथ सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या बुथांचेर कार्यकर्ते भोंवडी मारतात अशें तानावडेन सांगलें. मोपा विमानतळा लागून दाबोळे विमानतळाचेर परिणाम जावचो ना अशें आस्वासन वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें. दाबोळे विमानतळाचेर पयलीं सारके पर्यटक येवप चालू आसा अशें तांणी उक्तायलें. सुरवातीक भिरांत दिसताली, पूण सध्याची स्थिती पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद पडपाची शक्यताय ना. आयतारा श्री शांतादुर्गा कुंकळी कार्णीच्यो वर्सुकी सत्रोत्सव व्हडा उमेदीन मनयल्यो. ह्या उत्सवाक व्हडा संख्येन भक्तांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या उत्सवात देवीक पालखेंत बसोवन पुराय गांवभर मिरवणूक काडटात आनी रातच्या 9:30 वरांचेर ह्या उत्सवाची सांगता जाता. रोमटामेळ सर्तींत खांडेपार शिगमोत्सव समिती, चित्ररथ सर्तींत महालक्ष्मी नागरीक समिती जाल्यार लोकनाच सर्तींत सरस्वती कला मंडळ ह्या पंगडाक पयलें इनाम फावो जालें. आयतारा दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिवचल शिगमोत्सव समितीन वेगवेगळ्या सर्तींचो निकाल जाहीर केलो. भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां आड काँग्रेसीन दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेची फुडली सुनावणी सोमाराक जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली. फाटल्या फावट ही सुनावणी कांय कारणांक लागून जावपाक पावली ना. देखून ह्या सुनावणीत दोनूय गटांची बाजू समजून घेवन निर्णय घेतले अशें रमेशान ह्या वेळार सांगलें.
वास्को शारात 10-15 वर्सां पयलीं कसलीच उदरगत जावंक नाशिल्ल्यान उदरगतीच्या कामाक चालना दितना खूब त्रास सोंसचे पडले अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें. पूण आतां वास्को शारात साबार प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्या. तशेंच हेर वाठारांनी भुंयगत केबलांच्या कामाक सुरवात जाली. पूण वास्कोनूच हें काम जावंक नाशिल्लें. तें काम बेगोबेग पुराय जातलें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयभरात उजो लागपाच्या घडणुकांविशीं सरकार गंभीर कित्याक ना असो प्रश्न राष्ट्रवादी पक्षाचे फुडारी जुझे फिलिप डिसोझा हांणी केला. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रानांक उजो लागता. तो मनशांनी घातिल्लो उजो काय आनीक कसलो हाचो तपास जावप म्हत्वाचें. गोंयची आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा अश्यो घडणुको नियंत्रणांत हाडपाक सक्षम ना अशें ताणें म्हणलां. शेकड्यांनी भक्तगणाच्या हजेरेत शेनवारा मध्यांतराती सांखळेंतल्या विठ्ठलापूर हांगा होमकण उत्सव व्हडा दबाशान मनयलो. भक्तगणांनी पेट्ट्या होमकणांतल्यान अग्निदिव्य केलें. अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. देवूळ, इगर्ज आनी मस्जिद सारक्या धार्मीक संस्था लागसार वेवसायीक बांदकामां येवपाक जायना अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. अशे तरेची बांदकामां येवपाक जायना हाच्या खातीर कायदो हाडपाक जाय. ह्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन पत्र बरयतलो. येता त्या अधिवेशनांत ह्या विशीं प्रस्न मांडटलो अशें खोबरापाडो कळंगूट जाल्ल्या बसके वेळार आमदार मायकल लोबो उलयतालो. भाऊ आठवांच्या पारिजात ह्या ज्योती बांदेकर हाणें बरयल्ल्या पुस्तकांचें आयतारा सभापती रमेश तवडकार हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. भाऊच्या जिवनाचेर आदारीत वेगवेगळ्या यादीचें लेखन ह्या पुस्तकांत जालां. भाऊन सदांच आपणें बरयल्ल्या साहित्याची तुस्त केली. त्याच उर्बेंतल्यान हें पुस्तक हांव बरोवपाक पावलां अशें ज्योती बांदेकर हाणें म्हणलां. जाल्यार हें पुस्तक म्हळ्यार भावचरित्र आसा अशें नामनेचे साहित्यीक डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत हाणें म्हणलां.
सांखळेचो फामाद घोडेमोडणी उत्सव शेनवारा उमेदीन जालो। गांवठणांतले आनी पर्याचे घोडेस्वार सांखळे येवन घोडेमोडणी सादर करतात। शेकड्यांनी भाविकांनी घोडेमोडणी उत्सवाचो आनंद घेवपाक व्हडा प्रमाणांत उपस्थिती लायली। घोडेमोडणी हो युद्धकला प्रकार आनी घोडे नाचाचे मिश्रण आशिल्लो गोंयचो एक लोकनाच प्रकार। घुमटा ढोल ताशांच्या तालार हो नाच जाता आनी हातूंत कसल्याच तरेच्या गितांचो आस्पाव जायना। हो नाच चडशे दादले करतात, जातूंत ते घोड्याचे मूख आशिल्ली रंगबिरंगी भेसवण न्हेसतात आनी माथ्यार पेशवाई पगडी नांवाचो मुंडासो बांदतात आनी ताच्या हातांत एक तरसाद आसता। सत्तरी दिवचले आनी पेडणे तालुक्यांनी हो नाच लोकप्रिय आसा, तो चडसो शिगम्याच्या दिसांनी सादर करतात। पोरने गोंयच्या चर्चीन प्रवेश दिना म्हूण कांय पर्यटकांनी गेटी वयल्या सुरक्षा रक्षका कडेन वाद घातलो। फकत वादूच घालूंक ना जाल्यार तांणी गाळयो लेगीत सोवल्यो। चर्चीन वचपाक आयिल्ल्या पर्यटकांक सुरक्षा रक्षकान गेटीचेरूच आडायलें। पर्यटकांक 10 उपरांत भितर वचपाक मेळटा, पूण सुरक्षा रक्षकाचें म्हणणें आयकून घेवचे बगर ह्या पर्यटकांनी वाद घालपाक सुरवात केली। शेनवारा पणजे ढोल ताशांचो आवाज घुमलो। शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव। कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत पणजेच्या शिगम्याची वेगळीच उमेद दिसून आयली। वेगवेगळ्या रंगाचे आनी खास करून गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाचे चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान राजधानी पणजेन आयिल्ल्या पर्यटकांक गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायजाचे रुपडे पळोवपाक मेळ्ळे। लुकसाण जावपी महामंडळाचो लोभ हाचे फुडें सरकाराक परवडचे ना। सगळ्या महामंडळाच्या अर्थीक स्थितीचो नियाळ घेवन लुकसाणींतली महामंडळां बंद जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ईडीसीन सरकाराक लाभांशाचो धनादेश दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सगळ्या महामंडळाच्या अर्थीक स्थितीचो नियाळ घेवपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। अर्थीक उदरगत महामंडळान बरो वावर करता। महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी सरकाराक महामंडळाच्या लाभांशाचो धनादेश भेटयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 86,20,260 रुपयांचो धनादेश मुख्यमंत्र्यान स्विकारलो। पर्रा हांगचे नामनेचे कलाकार शिना डिकुना हांणी जागतीक हुला हूप खेळांत 3 मिनटां भितर चडांत चड रोटेशनां काडून जागतीक विक्रम केला। ताच्या ह्या यशा बद्दल गोंयभरांतल्या खेळामळावेल्या म्हालगड्यांनी ताची तोखणाय केल्या। 4 वर्सां पिरायेच्या आसतना शिना हांणी हो खेळ खेळपाक सुरवात केल्ली। तेन्ना सावन आतां मेरेन बायल शिना हो खेळ खेळटा। ताच्या ह्या यशा बद्दल गोंय सरकारान ताचो राज्यस्तरीय भोवमान करपाची गरज आसा।